हो डेव्हलपमेंट जाता आसतना खुबशे गोष्टी जाता. तुमी पळयलें की हें झाड हांगा फाटल्यान आसा हें खूब व्हडलें झाड. आमी म्हाका दिसता 5 तरी इंजिनियर हाडून असो तरेन अलायनमेंट हो केला की ह्या झाडाक आमी प्रिजर्व करपाक सोदता. म्हणजे जंय पळय जाता थंय आमी प्रिजर्व करूंकूच जाय. ही झाडां जावपाक कितलो वेळ लागता आनी आज ती बरी सावळी दिता. सो ते प्रिजर्व करप हें खूब गरजेचें आशिल्लें आनी आमी तें झाड प्रिजर्व आमी 100% करता. ताज्या खातीर काल पसून एक्झिक्युटीव इंजिनियर येवन हांगा ताणें पळोवन गेलो. ताणें टोटल अलायनमेंट घेतलो आनी जंय जंय जाता एडजस्टमेंट करपाक मेळटा थंय तें एडजस्टमेंट करून ही झाडां जी आमची पयलींसून आसा ती आमी साल्वार करपाक पयली. आतां थोड्या जाग्यार जंय जावंक शकत ना रोड वाडटा आनी थंय आनी कांय ऑल्टरनेटीव ना जाल्यार ताका फर्स्ट प्रेफरन्स आमी करतात ट्रान्सप्लांट करून ती आनी खंय घालपा खातीर. म्हणजे एक झाड जावपा खातीर कितलींशींच वर्सां लागता. सो ती ट्रान्सप्लांट करपाक मेळटा जाल्यार आमी पयलीं पळयतात आनी खंय ऑप्शनूच ना ट्रान्सप्लांटूय करपाक मेळना जाल्यार मागीर कटींग इज द लास्ट ऑप्शन. पूण ते आमी लास्टाक हें करता. म्हणून पयलीं आतां दीस ट्री वीच इज देर ही दोनूय झाडां जीं आसा ही वास्को आमी सगळे एक इमोशनल एटॅचमेंट सगळ्यांचो जाता ह्या झाडा बरोबर. आनी मांगरांतले वता ते बायणांतले वता ते एअरपोर्टार खंय वता ते ह्या झाडांक तांणी पळोवन हें जाल्लें आसा. सो आमी इंजिनियरा कडेन उलोवन वेवस्थीत अलायनमेंट केला आनी ही दोनूय झाडां आमी कट करनासतना ताका बरें मेरिडियन करून आमी ताका प्रिजर्व करता.